नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. शिरोडकार सोपटे बीजेपीचे गळाक लागल्या उपरांत काँग्रेसीचो जळफळाट, दोगांचे पुतळे जाळूक सुरू, मोरल डॅमेजीचे यत्न. माविन म्हणटा आनीकूय फुट्टले, आमदारांक हॉस्टेज धरून चलपाचे ना. सोपटेक बीजेपीची तिकेट दिल्यार उडयतले, पार्सेकार समर्थकांची बीजेपीक शिटकावणी. पार्सेकार समर्थक कार्यकर्त्यांची पक्ष आड गर्जना. मांद्र्या बीजेपीत ग्रहयुद्ध, पार्सेकाराचे दसऱ्याक शक्ती प्रदर्शन. बुधवारची अध्यक्ष मुख्यमंत्री नासतनाच इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाची बसका कितली कायदेशीर, मुख्यमंत्र्याचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचेरूय दाखयली पळय. आयपीबीन मुख्यमंत्र्याकूय केलो बायपास. आणि खेळात गोंय बुद्धीबळ संघटनेची आंतरराष्ट्रीय मळार तोखणाय. ग्रँडमास्टर सर्त वर्सुकी करपाची जीसीएची तयारी. चर्चिलाचे हायसाक बळी पडू नाकात, फुटबॉल क्लबा खातीर झडटलो म्हणटा जीएफएचो अध्यक्षपदाचो उमेदवार आवेरतान फुरतात. शिरोडकार सोपटे बीजेपीचे गळाक लागल्या उपरांत काँग्रेसीचो जळफळाट. आता दोगांचेय पुतळे जाळूक सुरू. उरिल्ले आमदार 4 दीस जाले कलंगुटे हॉटेलांत हॉस्टेज. दोगांय फुटिऱ्यांक जाता तितली मोरल डॅमेज करपाचे यत्न. आम आदमी पार्टीचेय फंड. सुभाष सोपटे म्हणटा काँग्रेसी कडेन ना फुडारी ना निर्णयाची ताक. माविन म्हणटा आनीकूय फुटपाचे आसात, हॉटेलांनी दवरून थारपाचे ना. 17 आमदार असून सुद्धा सरकार घडोवंक शकले ना. खरें म्हणजे नमूद करचें दिसता. साहजिकच जसे भाऊन म्हटले तसे 1.5 वर्षांत म्हाका दिसता 3 फावटी परत संधी आयल्यो. पण शेवटपर्यंत सुद्धा लीडर कोण हो फायनल जायना. डेव्हलपमेंटच्या बाबतीत केन्नाच तेंच्यांनी विचार केलो ना की बाबा हो विरोधातलो आमदार आहा. 32 कोटीची डेव्हलपमेंट वर्क फक्त 1.5 वर्षांत. जवळजवळ 103 बारीक मोठ्यो नोकऱ्यो ह्या 1.5 वर्षांत म्हाका मेळ्ळ्यो. कार्यकर्त्यांनी हे आसून सुद्धा जर जेन्ना ते आफयतात आनी हांव जर झिटकारीत जर गेलो जाल्यार खंय माझ्या जनतेचेर, मांद्रे मतदारसंघाच्या माझ्या मतदात्यांचेर खंय तरी अन्याय जाता. अशा परिस्थितीत मायनिंग काँग्रेस पार्टी सुरू करूंक शकना. ही 60,000 कुटुंब जी आसात जी बहुजन समाजातली आसात हांकां मायनिंग सुरू करून रिलीफ मेळोवंकूच जाय. आनी हो रिलीफ जो आसा पळय न्ही तो भारतीय जनता पार्टी आनी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दिवंक शकतात. पार्सेकाराचे विचारल्यार तेंडुलकराचे नो कमेंट्स. How will you manage the expectations of Mr. Parsekar and Mr. Sopte now? Because Mr. Parsekar has said a lot of things about what has happened. No comments on that. माविन म्हणटा आमदारांक हॉस्टेज धरून कांयच जावपाचे ना. आनीकय 2-3 बीजेपीच्या वाटेर आसा. हांव कितें म्हणटा, ही लोकशाही, प्रत्येक जाणा फ्रीडम आहा. खूंय जाय तें वचपा, जाय तें उलोवपा, जाय तें करपा. म्हणजे ही भीती कितले दीस तांकां भितर घालून दवरतले. म्हणजे हेच दाखयता ते फुटपाचे आहा म्हूण. हांव उलयता तें सत जालें. तूं म्हाका जबाब दिलो. कितें करपा, आमी कोणा आडोवन दवरपा जाता. बट दे हॅव कम ऑन देयर ओन. इनफॅक्ट इफ 2 हॅव कम, you will see more coming. I can safely say that more want to come. At least I am in the preview of that information. Right now there is no vacancy of the post of chief ministership. As long as Mr. Manohar Parrikar is there, he will continue be the chief minister. सोपटे आणि शिरोडकरान फटयले उपरांत काँग्रेसीन दोन्ही ब्लॉक कमिट्यो विसर्जित केल्यात. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन आयज ताकतिकेन मांद्रे गट समिती आणि शिरोडा गट समिती बरखास्त केल्ली आसा आनी रोखड्योच दोनूय समिती आमी नियुक्त करपाचे आसा. फाल्यां 20 तारखेर सांजचे 4 वरांचेर काँग्रेस हावजान मांद्रे मतदारसंघाचे सगळे सिनियर काँग्रेसमॅन आनी सगळे ऑफिस बेरर यांची ताकतिकेन बैठक आपयल्ली आसा आनी रोखडेच आमी शिरोडा मतदारसंघानूय बैठक घेवपाची आसा. गोंयच्या राजकीय मळार जो आत्मगतकी
आनी विश्वासघातकी निर्णय सुभाष शिरोडकर आनी दयानंद सोपटेन घेतलेलो आसा त्या निर्णयाचो काँग्रेस पार्टी निषेध करता. मडगांवा आपान सुभाष आणि सोपटेच्या पुतळ्यांक चपलाहार घाले. बोरी सर्कला कडेन युवा काँग्रेसीन सुभाषाचो पुतळो जाळलो. ते वटेन मांद्र्यात दयानंद सोपटेच्या पुतळ्यांक उजो. आता गोंयचो लोक तुमकां तुमच्या सरकाराक सांगू सोदता बीजेपी प्लस काँग्रेस प्लस MGP प्लस गोवा फॉरवर्ड पार्टी गोवा फॉर्मलिन पार्टी इज इक्वल टू 4F 14 पण आणि फॉर्मलिन हे तुमकां गोंयच्या लोकांक नांव घातला. पुतले गेले तांकां पयलीं तर जोत्या हार घायला आमी बिकॉज दे डिजर्व ओनली दॅट. So we request the citizens of Goa to give us just one chance and how we can change this entire Goa back to its original condition. जेन्ना बीजेपी सरकार आशिल्लो तेन्ना म्हणटा तो डेव्हलपमेंट जावना जाल्यार चोरा आता तूं त्या सायडीन कित्याक गेलो? तूच म्हणटा की फाटलीं 10 वर्सां कांय डेव्हलपमेंट जावना जाल्यार आतां वचून म्हणजे तुजें पोट भरलें. ह्या चोरान आमच्या मतदार शिरोडा मतदारसंघातले जे मतदार आसा त्यांच्या नांवान सुद्धा तेणे पयशा लोन घेतिल्ले आसा. कित्याक रस्त्यार येयल्या? आमकां इतलें दिसता सगळ्या लोकांक आमी काँग्रेसवाले पयले आख्ख्या लायफान आमी काँग्रेसीक हातीक मतां मारलीं पूण अशें आयज आमकां दिसलें की आमच्या वोटाचो कांय व्हॅल्यूच ना तें ताणें पयलें चिंतूंक जाय. BJP आहा काँग्रेस आहा आनी आमी ह्या दोनूय पार्टींक वाजेल्ले आसा आनी आमी एक स्ट्रॉंग डिसिजन घेतला की आमकां इंडिपेंडंट लिडर जावं कित्याक दोनूय पार्टींचेर आमकां विश्वास ना. हेका लागून आयज सगळो लोक जमला की आमचें स्ट्रॉंग डिसिजन घेवपाक आनी आमी जिताक फुडें काडपाक की तूं इंडिपेंडंट राव. फटवल्ल्या काँग्रेसीन सध्या दोगांय फुटीर आमदारांक मोरल डॅमेजीचे धोरण धरला. मात निमणे बाय इलेक्शनाक खरी पॉलिटिकल डॅमेज जातली काय ना ते निकालूच सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मांद्र्या बीजेपीत गृहयुद्धाचो शंखनाद. पार्सेकराचे निष्ठावंत कार्यकर्ते सोपटेच्या BJP एंट्रीचेर फुर्योज. शुक्रारा सांजे सगळ्यांनी पक्षाक शिंगार घेतलो. मांद्र्या पार्सेकराच्या समर्थनात BJP गट आणि समर्थक BJPचे ZP आणि कार्यकर्त्यांची सभा जाली. कार्यकर्त्याक विश्वासात घेनासतना सोपटेक कसो घेतलोच कसो काय म्हूण पक्षाक प्रश्न. आयात लिडरां खातीर वावुरचे ना. पोटवेंचणुकेक सोपटेक तिकेट दिल्यार ताका वडयतले म्हूण पार्सेकराचे सभेत BJPक शिटकावणी. सगळे तुम्ही बूथ समित्यांत पळयले आसात. बूथ समित्यार येता आसतना काही जाण तिडकीन शेजारी आयिल्ले आसा कळटा म्हाका. जाल्यार बूथ समित्याची इतकी संख्या जावची ना पूण ती तिडक महत्वाची आसा. ती तिडक तो स्वाभिमान ही पेडणेकराची ओळख आसा. हे जे राजकीय चुकीचे मार्ग गोंयच्या राजकारणात नीतिमत्ता तुडयणारे जे मार्ग काही अवलंबले जातात तांकां धडो शिकोवपाक संदी पेडणे तालुक्यातल्या मांद्रे वासियांक आयिल्ली आसा. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाची बसका कितली कायदेशीर ताचेर प्रश्नचिन्ह. कायद्यान बोर्डाची बसका अध्यक्ष मुख्यमंत्र्यानूच घेवपाची आसता. मात बुधवारा 5 वरां चलिल्ले बसकेत मुख्यमंत्री परिकार नाशिल्लो तें जालेंच. मात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुद्दां धड जाल्लें ना म्हूण सुत्रां सांगतात. खात्याक बायपास करपी IPBन मुख्यमंत्र्याकूय बायपास केला. IPB एक्सपोजे. बुधवारा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनाची बसका जाली. तातूंत 8 प्रोजेक्टूय पास केले. मात कायद्यान ही बसका बेकायदेशीर. IPBच्या नेमाप्रमाण बोर्डाची बसका चेअरमॅनानूच चेअर करपाची आसता. मुख्यमंत्री परिकार बोर्डाचो एक्स ऑफिशियो चेअरमॅन आसा. परिकाराच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचेरूय दाखयली पळय. बसकेची खरी परिस्थिती पळयात कितें ती. IPBची बसका 3 वरांचेर मंत्रालयान कॉन्फरन्स हॉलांत जावपाची आशिल्ली. अकस्मात ती अर्द्या वराच्या नोटीसीचेर आल्तीन IT हबान शिफ्ट केली. मिटिंगेक नित्याक येवपी वेगवेगळ्या खात्याच्या स्टाफाकूय येवंक नाका म्हूण सांगले. जायतेच मुखेल अधिकारी बसकेक एकलोच मंत्री बसकेक पावलो. सुत्रां सांगतात ते प्रमाणे परिकराचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जावकूच ना.
हॉलान आशिल्ल्या स्क्रिनीचेर प्रकल्पाचे डिटेल दाखयताले पर्रीकर न्ही. पर्रीकर बसकेक नासतना 8 प्रकल्प बोर्डान भायले भायर पास केले आनी अजेंडाचे लाटंबारसे दिवचले बियर फॅक्टरीचो धरून 13 प्रस्ताव. 3.5 ते 8.5 वरां मेरेन सुमार 5 वरां आयपीबीची बसका चल्ली. मुख्यमंत्री पर्रीकर सध्याच्या परिस्थितीत 5 वरां व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करपाक शकता काय म्हूण एक मोठो प्रश्न. आयपीबीची बसका मुख्यमंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान घेता म्हूण सांगता. राज्याची कितलीशीच कामां फायनान्स कॅबिनेट बसकेक लागून आडकल्यात. मुख्यमंत्री पर्रीकर त्योय गजाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान कित्याक करूं शकना. कॅबिनेट रिव्ह्यू बसका घेवंक कॅबिनेट मंत्र्यांक एकदाच म्हूर्त मेळ्ळो. आयपीबी भशेन मुख्यमंत्र्याचो व्हिडिओ घेवन बाकीची कामां कित्याक जायनात. बसकेक मुख्यमंत्री ना तो ना. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचेरूय आडक्यांचे घोडके तितल्यार ना. मिटिंगेक पास जाल्ले निर्णयाचे मिनिट्स खंय मुख्यमंत्र्याकडे सय करपाक वतले तो मेरेन त्या निर्णयांक कायदेशीर वालोर 0. भरतान श्रीरामाच्यो पादुका सिंहासनाचेर दवरून राज्य चलयल्लें. मात हांगा पादुका सोडाच आयपीबी बोर्ड जो कोट्यांनी रुपयांचे प्रोजेक्ट राज्या खातीर एप्रूव करता त्या मिटिंगेक मुख्यमंत्र्याची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाल्लें काय ना हें सुद्दां कोण कन्फर्म करपाक तयार ना. व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकाराक हांगा अलौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. अनुष गोन्साल्विसाचे मिसिंग बॉडी केशीत क्रायम ब्रांचीन जीएमसीच्या 3 निलंबित स्टाफाक चौकशेक आपयल्यात. एचओडी, टेक्निकल असिस्टंट मच्छिंद्रनाथ जल्मी, पोस्टमार्टम अटेंडंट प्रकाश नार्वेकार आनी फॉरेन्सिकाचो एडमंड रॉड्रिक्साची सोमारा चौकशी. क्रायम ब्रांचीन रिपोर्ट डीजीपीक दिला. 29 सप्टेंबराक जीएमसीच्या मोर्गांतल्यान महापालिकेक विलो लावंक चुकीची बॉडी कशी गेली ताची चौकशी चल्ल्या. घेवया कमर्शियल ब्रेक.